focused.
सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची जण एकल्याची गरज दोनूय देवाच्या हातान घालुया. ओदी करून आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, समजिकायेचो, स्वताचो आनी शांतीचो आत्मो आमच्या तरणाट्यांचेर धाड. तुका कितें मानता तें सजमून घेवंक आनी एका काळजान आनी एका मनान तें पाडूंक तूं तांकां उजवाड आनी बोड जा. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव उद्देशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. बसुया. देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. मुन्नेच्या पुस्तका वेले वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजणी सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोसचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचला. सुर्या ताय प्रितूम रोचचे आदीं काल युग ताय हांव थीर आसली. सोमदीर आजून नासलो, घोशघोशीत उदकाच्यो जोऱ्यो आजून फुटूंक नासल्यो. पूण हांव जल्मली. पर्वत बसूचे आदीं, दोंगर घोडचे आदीं हांव जल्मोंक आयली. तेन्ना ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसारांतले दुल्लेचे पयले दूल येवचे आदीं हांव जल्मली. ताणें अंतराळ थीर दवरनासतना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें सोमदिरांक वांटो घातलो आनी वयले खूब जल्मली आनी सोमदिराचेर जोरी फोटुशी केली. जेन्ना दर्याक शिमो घातलो आनी शिम्या भायर वचनाका म्हूण फर्मायलें आनी प्रितुमेचे बुनयाद घातली, तेन्ना एक हुशार वस्तोर परी हांव ताचे सांगाता आसली. दिसपटी ताका संतोश बरीत करताली. सगळ्या वेळार ताचे मुखार खेळटाली. ताणें रचिल्ल्या संवसारांत खेळटाली. मनशाच्या पुता दुआ मदें आसूंक हांव मुरगडटाली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर आमच्या देवा, शेकाशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, शेकाशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. म्हणप तुज्या हाताचें काम. हांव पळयत जाल्यार तुवें त्यो लायल्यो चंद्रा नेकेतराचे नदर घालीत जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें तांचो उगडास करच्या. आदामाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्पर आमच्या देवा, शेकाशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरला. मोहिमेचो आनी तेरेजाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घातला. ताच्या हातांतली रचना तुवें ताका अधिकार दिला आनी तुवें ताचे पांयां तळे सगळेंच दवरलां. जबाब. सर्वेस्पर आमच्या देवा,
शेकान शेक प्रितुमेचेर कितले व्हड तें नांव तुजें. मेंढरा गोरव्या रानांतल्या शिवा परोस हेवटेन तेवटेन उठ्ठल्या वारांतल्या सुकण्या आनी उदकान फोटल्या दोरयाची मासली कशी सगळे तुजी आदीन केला. जबाब. सर्वेस्वर आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितले व्हड तें नांव तुजें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो उलयता आनी आयकता तेंच सांगतलो, आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. हे पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. कोंकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज पयल्या दिसा विशय मान्यावंत आग्नेल त्रिएक देबाताय एकचार तिरावंक नमुनो. सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां, एक देव आनी ते एक जोण. हे आमी ल्हानूच आसतना आमी हें भावार्थाचें सत आमी शिकल्या, पूण कितलीं जाण हें सत समजल्यांत. देखून आयज पयलेच दिसा नोवेनाच्या हो त्रिएक देवाचो एकचार, कम्युनियन ऑफ द होली ट्रिनिटी. आनी हाचेर नियाळ करतना म्हाका उगडास येता, हांव रोमांक शिंकतना बेनेडिक्टीन मॉनस्ट्रींत हांव शिंकतालो. सगळे थंयसर आसले ते बेनेडिक्ट मॉंक्स, आनी थंयसर हांवें आत्मेच पळयलें. सांताक्रुसाची कुरू काडटना बरे भाशेन भाग्यवंतपणी ते काडटाले. न्हूच काडूंक जाय म्हूण काडटाले,
जायते पावटी दिसून येता की आमी बापाचे पुताचे वोंटाचेर आमी करता. हें हांवें तांचे सगळ्या मोदें हांवें पळयलें. बरे भाशेन ही कुरू ते काडटालेत. उपरांत जेन्ना ते मोहिमा देवाक वाखाणली अनोद बापा म्हणटाले तेन्ना सारकेच भागवतालेत. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक म्हूण भागवताले. आनी कांय वेळ कांय काळ हांवें म्हजेच मोतीन चिंतलें कित्याक हे भाशेन करतात ते. आनी तेन्ना हांवें सेवाधर्मीक डीन आसा ताचे लागीं विचारलें, फादर, could you explain to me when you do the sign of the cross and the glory be, हें तुमी कित्याक करतात? तेन्ना ताणें म्हाका हे भाशेन सांगलें आनी आजून म्हज्या काळजान मनान रिगलेलें आसा. जेन्ना आमी त्रिएक देवाचें नांव घेता तेन्ना आमी बरे भाशेन तें नांव घेवंक जाय. जेन्ना आमी कोणूय आमच्या मोगाचें नांव घेता कांय बरे मोगान आमी तें नांव घेता. देखून ताणें सांगलें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हूण हे भाशेन आमी मागणें करता. तरी जाल्यार तुमी अनोद बापाक म्हणटाना भागवतात कित्याक? आनी ताणें म्हाका सांगलें, पळय, हांगासर पाप साहेब येयलो और आमचो गव्हर्नर येयलो जाल्यार तुमी कालतिकायेन मान भागोवचे नासले. आनी आतां तुमी देवाक त्रिएक देवाक मोहिमा दिवंक सोदतात जाल्यार आमी खरेंच त्रिएक देवाक मोहिमा दिता तेन्ना ताचें नांव घेवन आमकां अशें शिकयलां भाग्यवंत बेनेडिक्टान, जो जावन आसलो फावंडर ह्या संस्थेचो, की देव त्रिएक देव आमचे मुखार येता आनी देखून आमी भागवता. ते मेरेनतान जेन्ना सांता क्रुसाची कुरू काडटा तेन्ना हांवूय शिकलो बरे भाशेन काडूंक, न्हय वयल्या वयरूच काडूंक. आनी उपरांत चितले पावट अनोद मोहिमा हे म्हणटाना सुसेगाद एक त्रिएक देवाचें नांव घेवन. घोडे जायते पावटी तुमी आयकलां भाग्यवंत आगुस्तिनाची काणी, ती हांव सांगूंक सोदिना. तो आपणाच्याच मनान चिंततालो त्रिएक देव, तेग जाण एक देव कशें, ही काणी तुमी आयकल्या. शुभ वर्तमानाचेर आमकां कांयच मेळना त्रिएक देव आसा म्हूण, पूण जायते पुरावे आसात. आयच्या मोडणेच्या पुस्तकांतल्यान आमी आयकलां देव आपणाक आमचे सारको म्हणटा, म्हज्या सारको न्हय. आनी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत जेन्ना देव मनशाक रचूंक येवजिलें शेवटाक म्हणटा मनशाक आमच्या सारक्याचो आमी रचुया. ही जावन आसा पयली पुराव की देव एकलोच न्हू, जाल्यार म्हणटलो आसलो हांव म्हजे सारको मनशाक रचतलो. उपरांत नव्या करारांत गाब्रियल बडवो येता तेन्ना आंकवार मरीक म्हणटा पवित्र आत्मा तुजेर येतलो, तुजेर सावळी घातली आनी ताचे वरवीं तूं गर्भेस जातली. दुसरो पुरावो की पवित्र आत्मो आसा. जेजूच्या बावतिजमा दिसा, जेजूच्या रुपांतर जाल्ल्या त्या दिसा बाप पवित्र आत्म्याक धाडटा आनी हें तांणी पळयलां म्हूण ताणींच शुभ वर्तमानान बरयलां. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां आजून जायत्यो वस्तू आसात हांवें तुमकां सांगच्यो, पूण त्यो सांगून सांगून तुमी समजोवच्यो नात. देखून हांव बेथोच कोस्ट मरण पुनर्जीवन सोंसले उपरांत
हांवें वचूंक जाय. आनी तेन्ना तुमकां एक शारोती धाडटलो आनी तो तुमकां सगळें समजयतलो. तो प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक खात्री की तेग जण एक देव आसा. हें जावन आसा आमचें बाबार्थाचें सत. आनी देखूनच आयज हो आमी नियाळ करतना त्रिएक देवा थंय एकचार तिरावंक मान्यवंत आग्नेल आमकां नमुनो. हें सत मान्यवंत आग्नेलान आपले आवय वरवीं शिकलो आनी हें सत शिकोवन वाडलो, दुसऱ्यांक शिकयलें आनी हेच त्रिएक देवाच्या नांवान मिशनार कसो धर्म परगटलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तेग जण एक देव वो एकचार हें उतर पाप साहेबान जी परिशोध जावची आसा आनी हे परिशोधेक लागून ही 3 उतरां आमकां दिल्यांत. एकचार कम्युनियन, सहभागिलीपण पार्टिसिपेशन आनी तिसरें म्हणल्यार मिसांव, आमचें मिसांव. त्रिएक देवा सारकी देवान तर आमकां रोसल्यांत जाल्यार पयली गोश्ट आमच्या घोऱ्याब्यांत आवय बापूय भुरग्यां मदें हो एकचार आसूंक. बापूय एके वाड्यान, आवय एके वरदान आनी भुरगीं तिसरे वाटेनूय. जें कितें बापूय चिंता करता पोतीन जाणा, जें कितें पोतीन चिंता करता बापूय जाणा आनी भुरगीं करतात तीं आवय बापूय जाणा. एका म्हणटात एकचार. ल्हानशी पवित्र सभा आमचें दर एके घोराबो, उपरांत आमच्या समुदायांत आनी आमचे पवित्र सभेंत हो एकचार आसूंक जाय. जाती खाती वयर सकल गरीब ल्हान कांय ना, सगळीं आमी एक कशी. आनी देखूनच पाप साहेबाचो हो हुस्को आनी हेच पासत ती परिशोध येता त्या वर्सा आनी फुडल्याय वर्सा आमी पयलीं क्रिस्तांवां एकचारान जियेतालीं, एकामेकाच्या हुस्क्यान मोगान जियेतालीं, ते भाशेन आमी जिवंक. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो नियाळ सोंपयतना आमी तर हो एकचार आमच्या खासगी जिवितांत आनी आमच्या समुदायांत आमच्या घोराब्यांत जियेतली जाल्यार ते बेनेडिक्टीन मॉंक कोत्ताले ते भाशेन भुरग्यांक आमी बरे भाशेन शिकयता. हांव सांताक्रुसाची कुरू काडून उपरांत ही सुवयचेर पडटा आनी ती सुसेगाद वाठांचेर पावता. जितले पावट आमी अनोद बापा म्हणटा तेन्ना हेंच त्रिएक देवाचें आसणें आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी जिवया आनी तेन्नाच आमच्या जिवितांत हो त्रिएक देवाचो भावार्थ आनी वाड जातली. आमचे घोराबे, आमचे समुदाय, आमची पवित्र सभा एकचारान जियेतली. हीच कृपा मान्यवंत आग्नेलाक घालून आयज आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. देवा लागीं आमकां जाय तें मागचें आसा. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापा फुड्यांत आमी घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या गोवळीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून त्रिएक देवाच्या संबंदान वाडून आपले पोरजेक भावार्थाचे उत्तम नमुणे जावंक तांकां पवित्र त्रित्वेचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक विचून काडलोले पोरजेच्या संबंदान जिवन
तांचे उदरगती खातीर पोती दोनीन वावरून बरे समाज सेवक ते जावंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. देव म्हणल्यार एक आनी देव म्हणल्यार ते एक जोण. ह्या स्वताक कोल समजणी आसा. देव म्हणल्यार समुदाय. ह्या स्वता प्रमाणें जिवंक आमची मनां उजवाडाय म्हूण पवित्र आत्म्या लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. त्रिएक देवाच्या संबंदान आमचीं कुटुंबां गोट करूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी एकचार वाडोवंक आनी अशें जेजूच्या पावलांनी चलून ताचे फाटल्यान वचूंक आमकां आदार आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मान्यवोत आग्नेलाची देख घेवन आमी सगळीं ह्या नोवेनांत वांटो घेतात तीं जेजूच्या फाटल्यान वचूंक त्रिएक देवाचो एकचार आपणावून आमचें जिवीत सुखी आनी फळादीक करूंक म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्याच नांवान बापा हे भयणीच्या तोंडांतल्यान आमच्यो गरजो आमची मागणी तुज्या मुखार घातल्यान ती तूं स्विकार कर. आमकां मागूंक दिसना, मागूंक गमना, तेवूय तुज्या उदारपणान तूं आमकां दी. पूण आमची खोशी न्हय, तुजीच खोशी जावं दी. आमकां एकचारान तूं वाडय. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. Matycie bagar guru, szokaj tu jego cudra. Mati tulam przyczyny, bagar kur powitał mnie. Doja baba, popi pona, kilgora Ci Duka wopna, amci vorda. Duka wopna, amci vorda. Tu zapulci von Jezu, omolik bangar amci cin modlunata. Jezucie żywit zawsze. अपुर्बाईच्या बाबांबोयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या तोर नात्याच्या देण्याचेर खोनवळायेन तुजी दिश्ट घाल. तुज्या दोळ्या मुखार आमच्या तोर नाट्यांक कितें बरें आनी फायद्याचें तूं तांकां दाखय. मेकड्या मनान सगळें उडकून घेवंक तांची मोत उजवाडाय आनी आपल्या फुडाराचें पावल फावो ते पुरी ताणें मारूंक तांकां कृपा आनी उर्बा दी. हें आमी मागतां तुज्या प्रितीवोन पुथा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सोर्व काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेतां. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र हितून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच खोशेन कश्ट मरण सुंगवेचे ही आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पावसोत समोर भुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें ही काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी ही सोमेस घेयात आनी आतले हे पियेयात. ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हे रगत. पातकांचे हे मोगसोन मेलच्यान तुमचे ही पावसोत आनी सोमेस मनशां पसोत ते वारोवतोले. हे म्हज्या उगडासाक खुरा. बावाळताचो गूट पोरगोवटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोता. तुझ्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर बिस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, भाग्योन तुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमकां सगल्यांक एकचारान सांबाळ राख म्हूण मागून जेजून शिकयलेले मागणें सगलीं आमचे हात जोडून सवकास बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतर एकठांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येतान राजू चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सोदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. इस्ती देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणांक आमकां आपयल्यांत देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयन्याव शिवूंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची. आमचे यादनीक भाव माधवी भयण्यो तुमचीशी येतली. आमची आशेस दाखयता ती बरी कोमयन्याव शिवचो. Soy primo vostro, Tui duaci rasa. Soy primo vostro, Tui duaci rasa. Yenta kelanichitan, Amka Jesu chamokan. Jesu amce dados bon, anonani vortepon, soi pritimo vostra, doi devaci rasa, soi pritimo vostra, doi devaci rasa. Devaci biran, ta zomon am shal kalzan.
प्रीती एकामेकाची सोय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची रसा सोय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची रसा Sovetayami Sanya Don Monaci Asana Sovi Vivata Buddhi Jesu Mane Asudi Zoi Priti Mokvosta Doi Deva Jirasa Soy priti mokvosta, doi deva cirasa. Por solit mukutuše, Jesu ami poroče, sorgar pokta sangati, oi povani tekani, Zoi priti mokvosta, doi deva cirasa. Zoi priti mokvosta, doi deva cirasa. Ja primit sontasa, usara malia suka, Amiralta asheta, Kirtia moganchieta, Zoi priti mokvosta, Doi deva cirasa, Zoi priti mokvosta, Doi deva cirasa. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया गोठाय मागुया एकवटान जिवीत जिवंक जेजू लागीं गोठाय मागुया प्रार्थुया सर्वेस्परा भोव दयाळ बापा आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या तरणाट्यांनी तुजी खुशी पाडूंक आनी सर्वांताय तुज्या स्वताची साक्षीदारां जावंक तांकां गोठाय दी हे आमी विमरोन काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पोसुया आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार हे पवित्र जाग्यार पाद्र अग्नेलाच्या जाग्यार आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी तुमकां आमी येवकार दितना आयची मिसाची भेट भेटयलेलो आमचो फादर उबाल्द कावलिसीचो पादविगार ताकाय आनी दुसरे सगल्या यादनिकांक आमी येवकार दिता आनी मिसाची भेट भेटयली देखून दिन वाचता इश्टनो नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारा सदांचीच पुरी रेकन्सिलिएशन कॉपेलांत कावन्सिलींग करूंक आमचे यादनीक पिलग्रीम सेंटरांत आमच्या मोदल्या घरांत तुमच्या सेवेक आसतले
प्रेस्तांचेर मागणी 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसतले. वावरेड्यांचो इश्ट आनी फादर आग्नेलो स्कॉल मॅगझीन हांचेर आमी पाद्र आग्नेलाचे वरवीं सबार उपकार मेवल्यात ते आमी छापून हाडटा. त्याच बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा ती विक्रेक आमच्या ऑफिसान भायर स्टॉलांत तुमी ते घेवचे म्हूण सबस्क्रायब करचे म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. तीच भाशेन आयज सकाळींच आमी कोंकणी बायबल डायरी 2023 ताची उक्तावणी केल्ली आसा. ती विक्रेक आमच्या ऑफिसांनी आसा. आमी मागता तुमचे थंय इश्टनो दर एका कुटुंबांत ही बायबल डायरी घेवन वचात, वाचात, देवाचे उतराचेर नियाळ करात आनी भाशेन देवाचे उतरा प्रमाणे जिवंक आमची कालती मागणी ह्यो बायबल डायरी तुमी घेवच्यो. ह्या वर्साक तुमी पळयतात पेंडॉल व्हडले आनी सोबीत घातलां. बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी वावुरल्यात. कांय जाणांनी उदार मनान आपलो आदार आनी तेंको दिल्लो आसा. आमी तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जायतो खर्च उरला. तुमकां कोणाकूय पेंडॉलाचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांक दिवंक येता. मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी. आमची बास सर्वीस सकल पिलार जंक्शनतान वयर येवंक आनी वयरतान सकल वचूंक आमची बास सर्वीस आसा तुमचे सेवेक. पिलारचे पाद्रींनी एक स्टॉल घातलेले आसा जंय मेडिसिनल प्लांट्स, लक्ष्मी तारू आनी दुसरी झाडां वखदाची झाडां आसात. तुमी ती व्हरचीं आनी बरे भाशेन तुमची भलायकी सांबाळची म्हणून आमची मागणी. इश्टनो, ह्या पिलाच्या जाग्यार जायतीं जाणां येवन देवाचो आशिर्वाद ताणें अणभवलेलो आसा. आयज आगोस्तिलिया पिंटू पर्वोनितान अशें सांगूंक लायता, म्हाका GMCंत ओपन हार्ट सर्जरी करून डिस्चार्ज केल्ली. 10 दिसां उपरांत म्हाका पयलें चॅकअप करूंक आपयलें तेन्ना म्हजो गांव इन्फेक्शन जाला म्हूण गमोन आयलें आनी स्टिचीस मारलेले ते स्कीन डेड म्हूण सांगलें. नव्यान एडमीट केलें. म्हजें इन्फेक्शन वाडत गेलें. जायते मोठे प्रश्न उपरासले. 3 फावटी ब्लड ट्रान्फ्युजन करचें पडलें. हांव निराशी कशी जालीं. हे वेळार म्हज्या हातांत फादर आग्नेलो स्कॉल मॅगझीन पडलो. ताचेर हांवें जायते उपकार मेळ्ळेले मानिवंत आग्नेला वरवीं हांवें वाचले. हे वेळार म्हजोय भावार्थ वाडलो आनी फादर आग्नेलो कॉलाचेर पाद्र आग्नेलाचो मानिवंत आग्नेलाचो फोटोचेर हांवें हात धरून भावार्थान मागलें. दुसऱ्या दिसाक दोतोर सगळे अजाप जाले. कांयच करिनासतना गांव पेकला म्हूण दोतोरान सांगलें. हांव दिनवासता मानिवंत आग्नेला वरवीं हो व्हड उपकार म्हाका फावो केला आनी बेगीनूच देवान ताका सांताचो मान फावो कर म्हूण आमी मागता. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. आयज आमी आमची इंतेसावां, आमचेय कश्ट, आमचेय प्रश्न, आमची दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसा. आयज आमी सगळीं ही आमची मागणी उबारुया. देवा लागीं खोतखोत्यान मागुया. आयज घडये जायत्या जाणांनी दुसऱ्यांनी आमकां मागूंक लायिल्लीं आसात. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. हे वेळार घडये आमकां जायतीं जाणां टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर पळयतात. इश्टनो, तुमची मागणी उबारात. मानिवंत आग्नेलाक फुडें घालून देवाचो आशिर्वाद मागात. हे वेळार आमी सगळीं उबीं रावुया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरयां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल
एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बावार्थान उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा सोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. एकचारान जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesucia, o Tuji